Register today for Stellar Talent Search exam and get a chance to get 100% scholarship and cash awards for class 7 to 12. Admissions are open for repeaters medical for NEET 2023. आज ॲक्च्युली आमची ती भारत जोडो यात्रा आता ह्या संदर्भात सगळे ऑल ओवर द कंट्री हे सगळे प्रेसिडेंट आयिल्ले आनी वी हॅड अ मिटींग कित्याक 4 तारखेक आमचे दिल्ली हल्ला बोल एक आसा आनी 7 तारखेच्यान कन्याकुमारीच्यान भारत जोडो यात्रा ही स्टार्ट जाता. सर CLPचे बद्दल कितें डिस्कशन जाल्लें आसा? लिडर ऑफ ओपोजिशन बद्दल तुमी CLPचे डिस्कशन जालें विथ KC वेणुगोपाल. मुकुल वासनिक आज नाशिल्लो सो ताजे कडेन फोनार उलोवप जालां पूण KC वेणुगोपालाक हांवें सांगलां की CLP लिडर जो आसा तो ह्या फावट गोंयानूच सरपाक जाय. सो मे बी 11 किंवा 12 तारखेक मुकुल वासनिकची गोंयान येतले अलॉंग वीथ दिनेश गुंडूराव आनी CLP वील डिक्लेअर फ्रॉम गोवा. तर मिटींग ऑलरेडी नांव अशी कितें काडलां तुमी? नांवां जी आसा ताजेर डिस्कशन जालां. अल्टिमेटली ही वील कम हियर आनी स्पीक टू सगळे MLA कडेन प्रत्यक्ष उलोवन देन मे बी 11-12 तारखेक आय थिंक दीस इज द हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम जाता हें आमच्या देशान की एक खंयची पॉलिटिकल पार्टी रायट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर पदयात्रा करता आनी इट इज गोइंग टू बी अबाउट 3570 किलोमीटर लॉंग पदयात्रा where Rahul Gandhi is personally going to walk right from Kanyakumari to Kashmir and it is going through 10 states. So जो balance state ज्या स्टेटीनी ही पदयात्रा वचना त्या balance स्टेटाचेर कसो पदयात्रा प्रोग्राम अरेंज करप आनी ताजेर डिटेल डिस्कशन जालां. 5 तारखेक वी वील ब्रीफ द मिडिया ऑन पदयात्रा आनी गोंयान आमचो कितें प्रोग्राम आसतलो कित्याक गोवा इज नॉट कमींग इन दॅट रूट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीराच्या रुटान गोंय येना. But we are going to have a state level padiyatra and probably about 100 padiyatris will join somewhere in Karnataka or Maharashtra.